नमस्कार. आम्ही जाणा की 15 तारखेच्यान सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल चालू जालें आनी वेगवेगळ्या वेन्यूचेर ह्या वर्सा सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवलाचे प्रोजेक्ट्स आसले, एक्झिबिशन्स आसले, तशेंच वर्कशॉप्स आसले. हांव आनी धनश्री दोगूय जाणां हे फेस्टिवल कवर करताले आनी तितूंतल्यान आमकां वेगवेगळे शिकपाक मेळ्ळें, पळोवपाक मेळ्ळें, जाणून घेवपाक मेळ्ळें. वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स जे आसा, वेगवेगळे आर्टिस्टांक आमी मेळ्ळे, तशेंच क्युरेटरांक मेळ्ळे. तेंचो क्युरेशनाचो प्रोसेस आमी जाणा जावन घेतलो. आयज आमी ह्याच सगळ्यांचो एक समीकरण तुमच्या मुखार दवरता. सो धनश्री, म्हाका सांग, तुज्या एपिसोडांतल्यान तुका कितें कितें तुवें मांडलें? कुलदीप ह्या सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवलान गेल्या वर्सा आमी भाग घेतिल्लो, पण गेल्या वर्सा काय क्लियर आयडिया नाशिल्ली आमकां सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल म्हळ्यार कितें तें. तो एक फर्स्ट एक्सपिरियन्स आसलो आमचो. तेन्ना आमकां जाणून घेवपाक मेळ्ळें एक्झॅक्टली सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल म्हळ्यार कितें आसता. सो ह्या वर्सा बरीचशी क्लॅरिटी आशिल्ली. सो पयल्याच दिसा जेन्ना हांव हांगाच आर्ट पार्कान, आयज आमी आर्ट पार्कान बसल्या, सो हो एक वेन्यू जावन आसा सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवलाचो. सो सदांच आमी पळयता की हांगा भुरगीं खेळटाना दिसता वा पिकनिक्स एन्जॉय करतना दिसता. बट ह्या सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवलाच्या निमतान हो जो वेन्यू, हांगा जो वेन्यू दिला सेरेंडिपिटी, सो एक स्वरूपूच चेंज जाला आर्ट पार्काचें. बरे एक्टिविटीज हांगा चल्लले. बुकवर्म सारकी लायब्ररी, जी भुरग्यांची लायब्ररी जावन आसा, तांणी हांगा बरेच सुंदर एक्टिविटीज आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्यो तेंच्यो. मागीर तो बायस्कोप स्टोरी टेलिंग जावं वा विविध एक्टिविटीज तांच्यो हांगा तेणी घडोवन हाडलेल्यो. मागीर आनी एक हांगासली बरी एक्टिविटी म्हळ्यार जे आभत हो जो स्पेस आशिल्लो तो, थंय भुरग्यांक अक्षरशः मातीन हात घालून तो एक्सपिरियन्स घेवपाक मेळ्ळो. जी आमी पयलींची भुरगीं ल्हान आसतना मातीन खेळटालीं, पण आतां जावं की टॅक्नो वर्ल्ड आसा त्या खातीर भुरगीं मोबायलाचेर बिजी आमी पळयता. पण हांगा वेगळे एन्जॉय करतना दिसली भुरगीं. गोवन फॅमिलिया जावं एक बरें एक्झिबिशन, जे गोंयचे विविध दायज आसा तें आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. डे 2 हांव हांगा आर्ट पार्कान आयिल्लें. सो एक बरो अनुभव आशिल्लो. सो तेच्या उपरांत आयनॉक्साचे जे कोर्टयार्ड आसा थंय आमकां विंगड जे प्रोजेक्ट्स आसा ते पळोवपाक मेळ्ळे. द एली एक्झिबिशन जावं, ज्या जाग्यार द आर्ट, फॅशन म्हणा, हांचो एक मेळ आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. एक्झिबिशन खूब सुंदर आशिल्लें. वेगवेगळ्या भागांतल्यान, भारताच्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान थंय आर्टिस्ट आयिल्ले. सो तांणी आपली कला थंय डिस्प्ले केल्ली. जावं हँडलूम आर्टिस्ट जावं, कितले कश्ट पडटा एक साडी तयार करपाक, जावं जे ज्वेलरी हँडमेड्स आसा ताचो एक अणभव म्हाका बरो मेळ्ळो, थंय पळोवपाक मेळ्ळें लागींच्यान. ह्या वर्साची एक सुंदर गजाल म्हळ्यार सेरेंडिपिटीची, जे पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी आसा तांकांय आस्पावन घेतल्या ह्या फेस्टिवलान. सो तांची एक स्पेशल स्पेस आशिल्ली आयनॉक्सान. थंय तांची बरी ते विविध माध्यमांतल्यान व्यक्त जाताले. कोणी ड्रॉइंग करतालो, कोण क्राफ्टान आशिल्लो, कोण म्युजिकान इनवॉल्व आशिल्लो. सो ती एक बरी स्पेस जावं. आनी अश्योच वेगळे एक्झिबिशन्सूय पळयले हांवें. तूं
खंयच्या खंयच्या जाग्यांचेर गेला, कित्याक हे इतल्याच खातीर विचारता कित्याक सगळ्याच जाग्यांचेर हांव पावोंक ना. तूं काही जागा कवर केल्या, सो तुजो एक्सपिरियन्स कितें म्हणटा? सो हांव गेल्लो अकाउंट्स बिल्डिंगेन, मागीर ओल्ड एक्सायज बिल्डिंग. सो सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवलाची खासियतूच की पोरण्यो ज्यो वस्तू आसा किंवा पोरण्यो जे बिल्डिंग्स आसात ते वेगवेगळे ते पयलींच्यान पेंट करताले. ह्या वर्सा तेंच्यांनी थंय एक्झिबिशन जाल्लें. सो वेगवेगळे थंय एक्झिबिशन्स आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. गोस्ट इन म्हणून आमकां मशीन म्हणून आमकां पळोवपाक मेळ्ळे, ज्या जाग्यार तेंच्यांनी ज्यो मशिनांनी जे इंडस्ट्रियलिस्ट जे लेबर काम करतात, सो तेंची व्यथा तेंच्यांनी त्या पेंटिंगेंतल्यान म्हण किंवा ड्रॉइंगांतल्यान म्हण ते मांडलेली. तशेंच आमकां आनी एक थंय ग्लासाचे जे हे आसले एक्झिबिशन आसले, जे वेगळे म्हणजे एका वाटेंतल्यान पळयत जाल्यार काळे काळे दिसताले, दुसऱ्या वाटेंतल्यान पळयत जाल्यार तूं येल्लो दिसताले. म्हणजे तेंच्यांनी कॉन्सेप्ट मांडलेलो की दीस, दनपार आनी रात अशें तिनूय हेतूंतल्यान तुका पळोवपाक मेळटा. एंगलांतल्यान जर तूं पळयत जाल्यार ते तिनूय एका हितून दिसता. एक्सायज बिल्डिंगान आमकां जे आमचे गोंयचे आर्जिओलॉजिस्ट जे आमी म्हणटात ते आमकां थंय पळोवपाक मेळ्ळे. जे शंकर तुरी म्हणून आसा ते पेंट करतात ते सिरेमिक्साचेर, सो ते पळोवपाक मेळ्ळे. तशेंच म्हाका ओल्ड जेम्सीन एक सांगपाचें म्हणल्यार थंय हांवें फर्स्ट टायम तो एक्सपिरियन्स केला की लेझर जर तूं हात लायत जाल्यार ते अशें सावंड सारकें ट्रॅवल करताले. सो एक टॅक्नॉलॉजी सारकी अशी एडवान्स कशी म्हाका थंय पळोवपाक मेळ्ळी. मागीर एक मेम्ब्रेन कशें तेंच्यांनी तयार केलो, ज्या जाग्यार तुका सावंडाचे आमी म्हणटा आमी स्पिकर पळयतात, बट केन्ना स्पिकरार बी अशें हात दवरून किंवा तशें पळोवंक ना केन्ना. बट हांगासर तुका एक्चुअल तुका मेम्ब्रेनाचेर ते जंप करतकूच तुका स्पिकराचो तो अनुभव येतालो. सो एक्सपिरियन्स एक वेगळो आसलो. मागीर तशेंच सकयल आनी ग्रावंड फ्लोराचेर म्हाका एक असो एक रूम आसलो ज्या जाग्यार एलेन तारोलाचे ते हे आसले तो आर्टिस्ट आसलो जो वर्कशॉप घेतालो लोकां खातीर. सो थंय एका रुमान ते व्हरताले काळखान आनी थंय फक्त थंय 6th सेन्स सुद्दां दाखयताले. म्हणजे तुका फक्त आयकोंक येतालें, तुका दिसाना तूं कसो कितें करता काय कळनासलें, बट त्या आयकोंक येतालें त्या इन्स्ट्रक्शनाचेर तूं मूर्ती क्रिएट करतालो, रादर स्कल्पचर तूं क्रिएट करतालो. सो तो एक वेगळो एक्सपिरियन्स पळोवपाक मेळ्ळा म्हाका. मागीर तशेंच सांगपाचें म्हणल्यार आनी एक एक्झिबीट म्हाका पळोवपाक मेळ्ळो तो म्हणजे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. जे आमी सगळे जाणां उलयतात स्कुलांनी आमी पळयतात की भुरगे आयज बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कितें वस्तू नवीन करतात. सो तो एक म्हाका एक्झिबिशन थंय पळोवपाक मेळ्ळें, ज्या जाग्यार की समुद्रांतल्यान तेणे सगळे जे उडयल्ल्यो वस्तू आसा त्यो हाडून एकत्र करून वेगवेगळे एनिमल्स म्हण टर्टल क्रॅब केल्लो. सो ते एक वेगळो एक एक्सपिरियन्स म्हाका पळोवपाक मेळ्ळो. आमी हे इतले व्हडले स्वरूप पळयता सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवलाचे, पण हे आर्ट फेस्टिवल डिझायन करपा फाटल्यान काही मनशां आसा, जे क्युरेटर्स आसा, तांच्या कडेन इंटरेक्शन करपाची संद मेळ्ळी. डान्स क्युरेट केले, जे डान्स परफॉर्मन्सीस एकूणच ह्या सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवलान आसा ते जयचंद्रन पलाजी, तांच्या कडेन लागींच्यान उलोवपाक मेळ्ळें, तांचे व्ह्यूज आयकपाक मेळ्ळे. ते हाच्या पयलीं पार्टिसिपंट म्हणून येवन गेल्ले आसा. सो तांच्या कडेन उलयतना कळ्ळें की हे सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल कशें प्रोग्रेस करता. बरोबर. दो आमी आतां ह्या वर्सा 9th एडिशन ह्या फेस्टिवलाचे. सो बरे कमेंट्स आशिल्ले. मागीर आनी एक डान्स क्युरेटर जावं गीता चंद्रन म्हणून, तांणी खूब बरे व्ह्यूज दिल्या ह्या सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवला बद्दल. मागीर असे बरेच क्युरेटर्स आसा, तांच्या कडेन उलयतना खरेंच हे फेस्टिवल जे आर्टिस्ट आसा तांच्या खातीर कशें ब्लेसिंग आसा, तांची कला दाखोवप मुखार दवरपा खातीर, लोकांच्या मुखार दवरपा खातीर कशें ब्लेसिंग आसा. आनी गोंय आमचें हें माणकुलें गोंय ह्या सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवला खातीर कशें परफेक्ट डेस्टिनेशन आसा ते त्या विशीं बरीच जाणां उलयलीं. सो एक खंय तरी प्रायड फील जातालें की आमी आमचें गोंयचें नांव इतलें जावं राष्ट्रीय पातळीचेरूच ना तर आंतरराष्ट्रीय पातळीचेरूय बरें ह्या आर्ट फेस्टिवलांक लागून नावाजलेलें आसा. सो अशें बरेच आनी त्याच प्रमाणे जे विजिटर्स आसा, जे व्हॉलंटियर्स जावं तांच्याय कडेन उलोवपाक मेळ्ळें. आमी सद्या आसा सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवलाक आनी आमी जाणा की 22 तारीख हो सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवलाचो लास्ट दीस. आमी आसा शेवटच्या दिसा हांगासर वेगवेगळे आर्टिस्ट येता, कलाकार येता. जाणून घे तेंचें मत सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवला बद्दल. It was really good looking different forms of artworks here, different artists coming here, performing live and showing up their artworks. And
different art forms. I really enjoyed looking. We could learn something from them, and yeah, like that. I really had fun. Which venues you visited? Yeah, here at Panjim, I visited like some inside, like for example, like making uh, clay and making some forms. Yeah, I really enjoyed making them. It was really fun doing that, and very different art forms they are showcasing. I saw them. Yeah. From whom you got the recommendation of the festival? I got it from social media, from Instagram. I just looked from there and I said, let me go have fun. Even me, I'm a caricature artist, so I thought it would be more better. So I go there, explore people, explore different art forms, and do some live sketchings there. So I had fun. Yeah. This time you came as a visitor or a art enthusiast. So next year, would you participate in the festival? Yeah, surely. I'm looking forward to participate. For this time, I just got the knowledge of how it works and everything. For next time, surely I will take part in the art festival of this century. So what is serendipity according to you? You have seen so many performances, you have seen art exhibitions. So what is serendipity to you? Yeah, even me, I did not know, but it was first time. I could really see different forms of artworks, like coming out from culture, and whereas different, like I couldn't really tell them. They're like kind of mixed match. So whereas different cultures, different places from India, different states, people come and just showcase their art forms, like what they grow into and something like that. So it was good experiencing all that. Thank you. So basically, I love the experience in Serendipity. I've been working here for 3 years, and it's one of the major events where I started Serendipity. Um, it's been a wonderful experience. I've been with the Food Lab for multiple times. You should surely come and check out the Serendipity. It's a lovely event. Art enthusiasts, people are here from all over the world. They love the experience. They come, we talk. You get to gain a good network. You get to gain a good experience. It's a lovely experience. Thank you. आम्ही सध्या आयनॉक्स कोटियाडान आसा आणि हांगासर तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या सायडीक फूड कोर्ट आसा त्या जाग्यार म्हाका एक मानेस मेळ्ळो तुमकां वेलकम टू आर शो मॅम Hello, welcome. दिस इज युअर फर्स्ट टायम फॉर द फेस्टिवल Yeah. हाव हॅज बीन युअर एक्सपिरियन्स Considering it's my first time, I've been exposed to a lot of art around, and I feel like people are so creative, and I'm just glad to be here and see them being creative. And I love the art exhibits. What is serendipity for you? I don't know how to explain it in words, but it's just being free and being able to be that brave to just be yourself and get yourself out there. So, will you recommend your friends to come here for the festival next year? Yeah, definitely. Who recommended you to attend this festival? How you came through? I mean, I knew about it. I've just recently moved to Goa, and by like office colleagues and just friends around. Which venues you visited or which projects you saw? I saw a few contemporary dance performances and few exhibits in the ESG building, Directorate Office, Expice building, and recently visited the Simba Square for the Ladakh Expo. It was good. आणि एक मुख्य गजाल ह्या फेस्टिवलाची सांगपाची म्हळ्यार हांगा ज्यो आमच्यो पोरण्यो ज्यो कला आसात त्यो पळोवपाक मेळटातूच बट हांगा ह्या वर्सा जावं AI मिनी लॅब ज्या जाग्याचेर आतां आमी जाणा हो काळ आसा तो ChatGPTचो काळ आसा AIचो काळ आसा सो त्या दृश्टीनूय लोकांक एक बरो अणभव घेवपा खातीर थंय एक लॅब आशिल्लो थंय फनी एक्टिविटीज आशिल्ल्यो ज्यो लोक एन्जॉय करताले आणि अजून एक मुखेल गजाल म्हळ्यार ह्या सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवलाचे जे फाउंडर पॅट्रन आसा सुनील कांत मुंजाल तांच्याय कडेन आमकां उलोवपाची संद मेळ्ळी तांचेय विचार तांणी गोंयची खूब तोखणाय केल्या ह्या फेस्टिवलाक लागून सो अशे बरे अनुभव ह्या फेस्टिवलाच्या निमतान घेवपाक मेळ्ळे म्हाका
सो तू जशें उलयलें तशें हांवूय क्युरेटरा कडेन उलयलो थिएटर क्युरेटर आसलो पदमसी नांव तेजें. सो तो म्हाका म्हणपाक लागलो की आपलें हें तिसरें वर्स आनी म्हाका फर्स्ट टायम कळ्ळें की 3 वर्सांच करपाक मेळटा खंय क्युरेट. ओके. सो तो एक म्हाका वेगळेच पॉयंट असो कळ्ळो की 3 वर्सांच करपाक मेळटा, मागीर तूं रिटायरमेंट घेवपाची. सेरेंडीपीटीक तुका येवपाक मेळना एज अ क्युरेटर म्हणून. सो हांवें ताका विचारलें की फुडल्या वर्सा 10वें एडिशन. सो 10व्या एडिशनाक तूं कितें करतलो, तूं येतलो ना येतलो. आपूण म्हणपाक लागलो शेमलेसली येतलो, म्हणजे लज नासलेल्या भशेन आपूण तो पळोवपाक येतलो. म्हणजे इतलो तो आर्टा खातीर सामको हें आसता, ताका आवडटा. मागीर आनी एक गजाल जी हांवें फेस्टिवल डिरेक्टरा कडेन उलयतना तिका विचारलेली की डू यू वॉन्ट टू मेक दीस एज अ परमनंट होम फॉर द फेस्टिवल. ती म्हणपाली आपल्याक जो पर्यंत हांगासल्यान आमकां वच म्हणना तो पर्यंत आमी वयची ना, हांगासरूच रावतले. सो तो एक वेगळोसो पॉयंट मेळ्ळो. सो तांकांय आवड आसा हांगासर करपाची आनी आमकांय गोंयकार तशें म्हाका तुका गोंयकार पळोवपाक मेळ्ळें. गोंयकार मेळ्ळे म्हाका खूब असो म्हणजे कलेचो आस्वाद घेताना मेळ्ळे, प्लस पार्टिसिपंटूय बरेच आशिल्ले. तांच्या कडेन उलोवपाक मेळ्ळें. ते लिटरली डिसेंबर म्हटल्यार सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवलाक रावता. म्हणजे इतर जे भायले आर्टिस्टूय तांच्या कडेन उलयतना ते लिटरली हो पॉयंट म्हणपाक लागले की आमी सदांच आयकता की गोवा ही ट्युरिजम डेस्टिनेशन, हांगा फक्त येवप मजा मस्ती करप. पण आतां हो पॉयंट ऑफ व्यू बदलत चल्ला. जावं तो सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवलाक लागून आमी म्हणया, कित्याक डिसेंबर म्हणटकच सदांच न्यू इयर सेलिब्रेट करपाक जावं क्रिसमस सेलिब्रेट करपाक हांगा लोकांची जावं ट्युरिस्टांची गर्दी जातना आमी पळयता. पण आतां हें खंय तरी समीकरण बदलत चल्लां जावं ह्या अशा फेस्टिवलांक लागून. सो ते पळोवन आयकून बरें दिसलें मातशें. ह्या वर्सा फेस्टिवल सारके द बिगर वाडला, कित्याक आमी म्हणटा की 1800 पेक्षा चड ह्या वाटी आर्टिस्ट आसले, तशेंच क्युरेटर्स चड आसले, 22 परस चड वेन्यूज आशिल्ले. बरोबर. आमी सगळे कडेन पावूंक ना. जितले आमी कवर केली तितले आमकां खूब शिकपाक मेळ्ळें, वेगळे अनुभव घेवपाक मेळ्ळो. आर्ट म्हणजे कितें फक्त डान्सूच जायना किंवा पेंटिंगूच जायना, तेज्या भायर सुद्दां आर्ट आसता हें आमकां कळ्ळें. बरोबर, तेंय आमकां कळ्ळें. हांव जेन्ना कवर करतालें तेन्ना खूब विजिटर्स आसा जावं मागीर कितें क्युरेटर्स आसा, वॉलंटियर भुरगीं आसा, तांणी आपले व्ह्यूज मांडला ह्या सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवला विशयी. सो आमचो अनुभव ह्या फेस्टिवला विशयीचो आमी तुमच्या मुखार दवरलाच. पण तांकां कितें दिसता ह्या सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवला बद्दल, ताच्या विशयी आमी आतां फुडें जाणून घेवयात. Hi, my name is Bhagi. I have been coming to Serendipity for quite a few years. It's quite an enjoyable experience. Every year you have access to different types of performances and workshops. This one's pretty interesting. I think it's the first time they're doing it. We're in the space where we're trying to figure out a lot about AI, and what I enjoy is that it allows you to experiment with things. I just made a video of a cat jumping off a couch and going into the carpet, and the cat just melted. So it tells you a little bit about how AI needs some time to get there. It also makes one comfortable with experimenting and going like, oh, this is new technology, what can we do with it? And it's not 100% accurate, but we're going to get there. So quite an enjoyable experience. My name is Shivang, and I came here for the first time for this festival, and I'm really enjoying the vibe, the thing, the concept, the way the management has been done over here, and the cleanliness most importantly, and the way the people are helping. I really enjoyed the volunteers, the way the volunteers are helping you to make where you have to go and where you don't have to go. So I really like about the festival, and I think this project is also a very interesting thing. Normally you have the softwares it's like that inbuilt, then you have to do it, but I think this is something through websites you can do this AI thing, so I really like that. Thank you. My name is Hafsa Motiwala, and I volunteered this year at Serendipity Art Festival, and I was given the Department of AI Mini Lab. The experience overall was beautiful. I got to meet so many people on daily basis, and I also got to learn more about AI and technology while volunteering for the same, and it's an amazing experience to do so. सो आमी आतां इतले दीस जाले फेस्टिवला बद्दल उलयता, फेस्टिवलाचे कवर केले आमी 7 दीस ऑलमोस्ट जाल्ले. सो आतां फेस्टिवलाक सोंपपाक पावला. आयज नागाली हिल्साक क्लोजींग सेरेमनी आसतली आनी फुडल्या वर्सा 10वो एडिशन, जो अशें म्हणटात की व्हडलो जातलो, हेच्या पेक्षा व्हडलो जातलो. सो आमी त्या 10व्या एडिशना खातीर ऑब्वियसली रावया आनी जे नागाल्ली हिल्स आसा ते आयज क्लोजींग आहा ते पळोवया आनी लोकां मुखार ते दवरया.
15 डिसेंबरापासून सुरू जाल्ले सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल आयज 22 डिसेंबराक सोंपले. ह्या खासा कार्यावळींतल्यान आमी तुमच्या मुखार आमचे व्ह्यूज दवरले, आमचे अणभव दवरले. जावं गेले 7 दीस आमी हे फेस्टिवल कवर करता. सो ह्या 7 दिसां भितर आमी कितें अणभवलां, कितें पळयलें तें तुमच्या मुखार दवरलां ह्या एपिसोडांतल्यान. मागीर विजिटर्स जावं, क्युरेटर्स जावं, नाजाल्यार वॉलंटियर भुरगीं जावं, तांचो कितें एक्सपिरियन्स आशिल्लो, तांकां हे आर्ट फेस्टिवल कशें दिसता, सो ताच्या विशयी आमी ह्या कार्यावळींतल्यान जाणून घेतले. आतां वेळ आसा तुमची. जावं तुमी ह्या सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवलाक जर भेट दिल्या, हांगासल्यो एक्टिविटीज, हांगासले प्रोजेक्ट्स पळयला, तर ते तुमकां कशे दिसले, तुमचे व्ह्यूज कितें आशिल्ले, तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो, आणि फुडल्या वर्सा तुमी ह्या सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवलांतल्यान कितें एक्सपेक्ट करता त्या विशयी कमेंट्स बॉक्सान कमेंट करून आमकां नक्की कळयात. आणि अशाच खासा कार्यावळीं खातीर पळयत रावात प्रुडंट. I love serendipity.